महत्त्वाचा प्रश्न जो प्रत्येक कार्यावळी आसतना जो विचारूच जाय, तर हे कोर्स केल्या उपरांत जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्ही कशे पळयतात, प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट सेक्टर? जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज MSW खूब आसा. प्रेझेंटली गोंयानूय खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आतां सुरू जाल्या. इफ यू लुक एट द प्रायव्हेट सेक्टर, students meaning MSW graduates can start their own NGO. Okay, they can apply at posts as program coordinator or project manager at different NGOs. Also in the private sector, CSR म्हणून corporate social responsibility, which are projects set up by industries itself. Okay. For example, Syngenta has a project. Zuari also is planning to have a project. So these are industries which are also having some corporate social responsibility. So they also require some professionals to implement and design their project. Okay, म्हणजे आतापर्यंत ते कदाचित तसे हे मॅन पॉवर मेळना आसलो. आता कदाचित ते त्या मनशाकूच सोदतले. तशेंच जाताले ॲक्चुअली. गोंयान जेन्ना पोस्ट क्रिएट जाताले तेन्ना महाराष्ट्रा किंवा कर्नाटकाच्यान लोक येवन अप्लाय करताले. अच्छा. म्हणजे आता समजा जर हे कोर्स म्हणजे तुम्ही डॉन बॉस्कोन शिकयतात, तो कोर्स करून जर भुरगे भायर पडले ताका कदाचित रोखडोच जॉब मेळपाची शक्यता आसा. गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज असोय आसता इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान सुद्धा. मेनी ऑफ देम हू आर एम्प्लॉयड रायट नाव आर ऑल्सो सोशल वर्क ग्रॅज्युएट्स, MSW ग्रॅज्युएट्स. मॅडम तुम्ही वदळ सांगले की एक भुरगो इंजिनियरिंग करतालो आणि तो भुरगो मागीर सोशल वर्कान आयलो तेन्ना अशें म्हणजे आपल्या व्यक्तिमत्वाचो कल खंय आसा हे केन्ना केन्ना सोदून काडप खूप कठीण जाता. म्हणजे आमी लोक वता म्हणून थंय वता तेन्ना समजा जर एखाद्या भुरग्याक दिसता की आपण ह्या फिल्डान येवपाचें किंवा येवंक जाय अशें दिसता, जाल्यार ताणें आपल्या व्यक्तिमत्वाचो कल कसो वळखपाचो, म्हणजे आपल्या कडेन खंयचो एप्टिट्यूड आसपाक जाय, एप्टिट्यूड आपलो कसो आसपाक जाय तर आपण ह्या फिल्डान येवपाक शकता. खूप महत्वाची गोष्ट आसा आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, बट स्वताच्यान भितरल्यान दिसपा जाय की हांव समाजा खातीर वावरपा फुडें सरता म्हणून, आणि ती एक कमिटमेंट आसपा जाय. ओके. कारण इट इज समथिंग विच रिक्वायर्स एन इंडिविज्युअल कमिटमेंट. जस्ट बिकॉज म्हणजे माझो मित्र करता म्हणून केलें, आई बाबा सांगता म्हणून केलें, तर दॅट विल नॉट सस्टेन यू थ्रू आउट द कोर्स. कारण ह्या कोर्सान आमी एटिट्यूड बदलपा पळयता. तर मनातलें परिवर्तन खूबदां जाता भुरग्यांचें. कारण आमी थोड्या भुरग्यांक पळयलां की खूब फरक जाता. पयलीं जो स्टुडंट आशिल्लो मायग्रंट कम्युनिटी, म्हणजे मायग्रंट कम्युनिटी बुरशो मिनींग ते परसेप्शन प्रेजुडिस आशिल्ले, ते खुबशे भुरग्यांचे मागीर बदलता वेन दे स्टार्ट स्टेईंग देयर, वेन दे स्टार्ट गोईंग इन टू देयर हाऊस. सो ती एक स्वताक बदलपाची जी हें आसता प्रोसेस आसता, तो जाता 2 नाल्यार 3 वर्सांनी. आणि त्या प्रोसेसाक इन टर्म्स ऑफ स्वता समजपा आणि रेडी आसपा जाय टू गो थ्रू दॅट प्रोसेस ऑफ चेंज. MSW किंवा BSW इज नॉट लायक अ BBA ऑर एन MBA कोर्स. म्हणजे इफ तूं सॅलरी पॅकेज पळोवन म्हणून MSW करपाक वयता नाल्यार BSW करपाक वयता, देन इट इज समथिंग विच यू वील फायंड युअर सेल्फ, म्हणजे तूं सांडटलो खंय तरी. तर यू हॅव टू हॅव दॅट इन्क्लिनेशन टू टेक अप द कोर्स. अशें ना की MSW किंवा BSW करून सॅलरीज मेळना. The salary is very good for those who are doing their graduation or post graduation in MSW. All our students who have done their BSW are employed. So there is no problem in terms of opportunity. But that should not be the only, म्हणजे एकच क्रायटेरिया घेऊन येवपा. कारण तातून मनाचे समाधान म्हाका दिसता सगळ्यात महत्वाचें आसता. आणि एक BBA आणि MBA जेन्ना करता तेन्ना वर्टिकल मोबिलिटीचो जेन्ना विचार करतात तेन्ना ती वर्टिकल मोबिलिटी आमी मेजताना फक्त मॉनिटरी बेसिस आमी क्रायटेरिया आसता. पण म्हाका दिसता ह्या सोशल फिल्डान आयल्या उपरांत तुम्ही अण्णा हजारेची मॉनिटरी त्याचे हे काढू शकना. ही एक मनाची तयारी दवरपाची पडटली की आपल्याक पैसो चढ मेळचो ना, पण त्या फिल्डान आपण फुडें वचूं शकता. मॅडम आनी एक प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय आशिल्लो की हे जे डिसिप्लीन आसा तुमचे, त्या डिसिप्लिनाक लागीं आसलेले बाकीचे डिसिप्लीन खंयचे? MSWच्या लागींच्या जे डिसिप्लीन आसा ते could be Gandhian studies that if you can take up in the future. It could be some specializations relating to peace and conflict.
you could also do your PhD further, you know. So these are different things which are there. MSW is interdisciplinary. जे हांव म्हणला की इकॉनॉमिक्स आसा, सोशियोलॉजी आसा, पॉलिटिकल थियरी आसा, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इट हॅज प्रॅक्टिस component to it, which is field work, which is there throughout. Every week twice students go to some agency and they work over there. So it is a very important ingredient. Then आम्ही जॉब ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटाले तेन्ना गव्हर्नमेंट सेक्टरान आता फक्त जो भुरगो MSW के BSW जाला ताच्या खातीर कितें संधी आसा? गव्हर्नमेंट सेक्टरान पोझिशन्स जी येता, एक आमचे खूप एक डिपार्टमेंट आसा सोशल वेलफेअर आसा आणि विमेन अँड चाइल्ड पूण आसा जे वेर दे रिक्वायर सोशल वर्कर्स हू आर ट्रेन्ड. So there they can, some of them can take up the positions which are announced by them. It could be working with certain departments, implementation of schemes जे असता. So the assistant director level are sudha, they can apply for those positions within the government. Anganwadi supervisor, that is also some one more position that they can take. आणि counselor post सुद्धा schools आणि जे काउन्सिलर पोस्ट आता रिलीज झाले त्यांना रिक्वायरमेंट आशिल्ली MSW किंवा BSW लेवलार. म्हणजे एक आमचो एक समज आसा की काउन्सिलर म्हटल्या नंतर तो सायकोलॉजी MA इन सायकोलॉजी, तर MSW केल्लो सुद्धा कॅन्डिडेट थंय अप्लाय करू शकता. मॅडम आणि एक तुमकां विचारपाक जाय की तुमी गोव्यान रावता तुम्ही गोव्यान जाल्या उपरांत असो एक वेगळ्या वाटेंतलो असो एक कोर्स निवडलो आणि तुम्ही पुण्याक गेले, मुंबय गेले, आणि ताच्या उपरांत परत गोव्यान आयले आणि गोंयच्या भुरग्यांक शिकयता. गोव्यान एक सगळें वातावरण एक सुखवस्तू वातावरण आसा की सगळी कडेन वेवस्थीत आसा आणि प्रत्येकाक अशें दिसता आपली एक इकॉनॉमिकली आपण प्रॉस्परस आणि जावचो. गोव्यान आणि पणजी सारक्या शहरान जेन्ना तुम्ही हो कोर्स शिकयतात आणि वेगवेगळ्या भुरग्यांक मेळटात, गोंयच्या भुरग्यांचो रिस्पॉन्स कसो आसा ह्या कोर्साक? दोन्ही वाटेन म्हाका सांग. जे प्रेझेंटली स्टुडंट्स आसा दे फायंड द कोर्स व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड लायफ चेंजिंग. कारण म्हाका दिसता की दो आमी इकॉनॉमिकली आमचे प्रॉस्परस जाले आमी, पूण इन मेनी वेज आमचें अशें जालां की वी आर इन डिनायल. खुबशे लोक इकॉनॉमिकली प्रॉस्पर जाले. व्हेरी ऑफन वी हॅव विमेन हेडेड हाऊस होल्ड जेंचे मिस्टर जे असता ते शिपार वता, कुवेटान असता. So those issues are there in different parts where it is a woman headed household, she's taking care of the children, she's doing everything, she's managing everything. It is a very stressful situation where we are not creating enough economic opportunities also for a lot of our sections. Also we have certain meaning rural and urban divide गोंयान खूब आसा. म्हणजे आमी अशें ना म्हणटा, चित्र दिसता की बरें आसा आणि आमी अल्कोहोलिझमाचो प्रॉब्लेम टॅकलूच करना अशें दिसता म्हाका. ड्रग एडिक्शनाचो प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे एक म्हाका अशें दिसता की ह्या कोर्सा भितर किंवा ह्या फिल्डान आयल्या उपरांत आपली भोंवतणचो म्हणजे म्हजो जो एक इमेज आसा ताच्या परस भायर वचून जगाकडे पळोवपाची एक वेगळी नदर कदाचित या कोर्सान मेळटा आणि ह्या समजे फिल्डूच तशें इंटरेस्टिंग म्हाका दिसता आसा. मॅडम हे कोर्स केला म्हणजे एक अशें आसा की तुमी मदर म्हटलें की ते इंजिनियरींग केल्लो भुरगो येता आणि कदाचित ह्या फिल्डान आयिल्लो भुरगो मागीर हे सोडूनय वता आसतलो. तेन्ना समजा ह्या फिल्डान एखादो भुरगो जर येवपाक सोदता जाल्यार ताणें वेगळी अशी मनाची तयारी आपली कितें दवरची? वेगळी अशी मनाची तयारी म्हणजे की जेन्ना कमिटमेंट असता, प्रेपरेशन येता इन मेनी वेज. सो मनाची तयारी हीच की वेगळ्या वेगळ्या सिच्युएशन एडजस्ट करून रावप. म्हणजे हांव उदाहरण दिता की आमची खुबशी कम्फर्ट झोन आसना. कारण म्हजी फर्स्ट इयराची सोशल वर्काची भुरग्यांक आमी रुरल कॅम्पा व्हेल्ले तेन्ना आमी ठाण्यान गेली, मुंबय, इन रुरल एरियाज आदिवासी बेल्टान. तर तेन्ना खूब कडांनी तांकां वचून उदक हाडचें पडलें. म्हणजे तेन्नाच बायलां बरोबर थंय वचून म्हणजे तांकां समज आयली की खूब दूर तांकां चलून उदक हाडचें पडटा. ऑल्सो खूब कडांनी टॉयलेट्स नाशिल्ले. तर तो एक प्रेपरेशन जाय टू अंडरस्टँड दीस
रियालिटी ऑफ इंडिया अँड ऑफ गोवा ऑल्सो इन मेनी प्लेसीस. ओके. तो समजून घेवपाचो आणि बदल हाडपाचो स्वतान, ती तयारी, ती फ्लेक्सिबिलिटी आसपाक ना. आपल्याक हेच जाय किंवा अमुकूच जावं जाय अशें हो एक हट्टीपणा थंय चलचो ना. मॅडम, आमी अशें पळयतात की एक फॉर्मल शिक्षण आमचे घेतात, आमी आपले एक क्षेत्र निवडटा, पण तेन्ना कितें आमकां व्हडलेशें आमकां भान नासता. पण एकदां एकाद्र्याक अशें दिसता की तो हें शिकल्या उपरांत वेगळ्या फिल्डान वता किंवा ताच्या लागींचें फील्ड आसा पळय तातूंत वता. MSW केल्लो भुरगो किंवा ह्या फिल्डान जेणे एकाडेमीक शिक्षण घेतलां ताच्या लागींचें फील्ड खंयचें की ताका दिसलें की तो मागीर त्याय फिल्डान वचूं शकता अशें? ही कॅन प्रोसीड टू डू एकेडेमिक्स, म्हणजे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क सुद्धा करू शकता. आणि बिसाइड्स दॅट यू कॅन वर्क विथ विमेन अँड लुक एट विमेन स्टडीज ऑल्सो. ओके. तर विमेन स्टडीज इज ऑल्सो अनदर रिलेटेड फील्ड दॅट ही कॅन or he or she can go to. Journalism as well. Some of them can take up journalism if they have the right aptitude and writing skills which are there, or presentation skills. Investigation journalism सुद्धा करू शकतात. Meaning if they are into the inclination to understand social movements and right. ताच्या भायर आनी खंयचे हे आसूं शकता की जे स्वताहून एकटेका जर काम करपाचें आसा जाल्यार तो कशा प्रकारे करू शकता? स्वतःहून काम करपाची संधी MSW केल्यानंतर सुद्धा मिळू शकता. देर आर लॉट ऑफ पीपल हू प्रोवाइड फेलोशिप्स so that you can choose what you want to do. So one of our student who's done her research on rag pickers is thinking of doing an entire project with them to ensure that they have economic flexibility with themselves, and they have lot of issues. So ती संधी सुद्धा आसा इन टर्म्स ऑफ स्वताचें कितें करपा जाय जाल्यार फेलोशिप्स आसा which they can approach and take the funds for. समाज सेवा हे क्षेत्र खूप पयलींच्यान आसा, ते कितें नव्यानी, पण एक स्ट्रक्चर जाका स्वरूप हे हालींच येवपाक लागला. आणि तुम्ही खूप बेगीन म्हणजे खूप जे क्षेत्र आता नवीन आसा त्या क्षेत्रांत तुम्ही आसात, तेन्ना ह्या क्षेत्रांत जी भुरगीं येतलीं किंवा येवपाक सोदता तांकां शेवटचो तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता? शेवटचो मेसेज म्हणजे हेच की सोशल वर्क हें गोंयांत नवें आसा, पूण इंडियेन इफ यू सी इट इज एज ओल्ड एज 75 years. ओके. तर अशी गोष्ट आसा की इट हॅज बीन स्ट्रक्चर्ड. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक अप दिस कोर्स, बी sure that it is your own personal decision to take it up. Okay. That is the most important thing, that you should not take it up आणि कोणी सांगले म्हणून. तर आणि स्वतःची तयारी दवरपा जाय की आपण वो कोर्स केल्यानंतर मातसो बदलतलो. स्वतःचो विचार जो आसा तो बदल जातलो त्याच्यात. गांधीजीन जेन्ना सदांच म्हटलें की म्हाजो भितरलो आवाज आपल्याक सांगतात तशें आपण करता, हे फील्ड्स निवडटा आसतना तुमचो भितरलो आवाज आयकपाक खूप गरजेचे. मॅडम, तुम्ही हांगा आयले आणि ह्या नवीन क्षेत्रा विशीं खूप विस्तारान म्हायती दिली, त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं. हे आशिल्लो वसुधा सावयकर, करियर इन सोशल वर्क ह्या विशीं तांणी मार्गदर्शन केलें. तुमकां ह्या कार्यावळीशी वेगळें कितें सुचोवपाचो आसत, मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.